पागिवून पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिरीवेलें वाचप. भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या सोमयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यांत, म्हणजे ताचे मरणांत आमकां बुडयल्यांत. हें तुमी नकळोत? म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत जसो बापाच्या मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो, तशें आमचेंय जिवीत सारकें नवें जावच्याक. जेजू आनी आमी मरणांत एक जालां जाल्यार पुनर्जिवंतपणांतूय तो आनी आमी एक जातल्या. हे पातका कुडीचो भस्म करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचे आदले पोरणे सोयम खुरसार मारला. हें आमी बरेंच समजून घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो, पूण जेजू बराबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बराबर आमी नव्यान जिवंत जातल्यो म्हूण आमी सत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवंत जालो म्हणटच तो आनी कदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एके पावटीन सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचेय विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकाक मेल्यांत आनी जेजू क्रिस्ता सवें देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माय मोग मीठ मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता दुवांनी म्हणजे ताचो माय मोग मीठ मेर नासलोलो. जबाब सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली वोट्टी कर्तृत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तृत्वां वर्णितलो. जबाब सर्वेस्पराक जोय जोय. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. हे सर्वेस्परानूच घडून हाडला. ते पळयून आमी थोटाक जाल्या. जबाब सर्वेस्पराक जोय जोय. लूका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोनवार जातूच पयले दिसा भोव सकाळी जेजूच्या निकपिण्याक हाजीर आसलेल्या त्यो अस्तोऱ्यो आपणे तयार केलेलो परमोड घेवन फोंडाशी आयल्यो आनी फोंडावेली फातर पेल्यान धुकवलेली ताणें देखली. पूण भितर वच जाल्यार सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. आनी हे विशीं मोठ्या गोंदळाक सांपडलेले आसतना अवचितूच लोकलोकीत आंगोस्त्रान न्हेसलोले दोग दादले तांचे कुशीक उबे जाले. ताणें भिवन धरणीक दोळे लायले तेन्ना हांणी म्हणलें, जिवो आसा ताका तुमी मेलोल्या मदें कित्याक म्हूण सोदतात? तो हांगा ना, तो पुनोवन जिवंत जाला. गालिल्यांत आसतना तो तुमचे लागीं कितें उलयलो ताचो उगडास करात. मनशाच्या पुताक पाक्की मनशाच्या हातान घालूंक जाय आनी ताका खुरसार मारूंक जाय आनी तिसरे दिसा तो पुनोवन जिवंत जावंक जाय, अशें ताणें म्हणलेलें. तेन्ना तांकां तांचे उतराचो उगडास आयलो आनी समाधी सरशिल्ले परत वचून ताणें हें सगळें 11 जाणांक आनी हेरां सोमेस्तांक कळीत केलें. ही खबर धर्मदूतांक सांगली तो ह्यो: मारे मागदलेन, जोआवा,
जाकोबाची आवय मारिया आनी तांचे सांगाती आसलेल्यो तो हेर बायलो. तांकां ही उतरां नाका जालेली कहाणी कशी दिसली आनी ताणें हांचें सोत मानलें ना. पूण पेद्रू उठून फोंडाशी धांवन गेलो आनी ओडो घालून ताणें ओली मात कुशीन दवरलेल्यो देखल्यो आनी कितें जालें काय म्हूण आपणाच भितर अजाप जावन तो परत गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. जिवो आसा ताका तुमी मेल्ल्या मदें कित्याक म्हूण सोदतात. नियाळा कादार क्रिस्ती पोटचेक आयचो दीस शांत आनी ओगेपणाचो दीस. सगलो वाठार सोडभोंवती दुखाचो आनी ओगेपणाचो जाला, कित्याक जेजू आमचो सोडवणदार मेला आनी ताका फोंडांत निकिपिला. शांतीपणान आनी ओगेपणाचो दीस हो, कित्याक शुक्रारा दिसाक जेजू कालवार पर्वतार खुर्सार खिळायलो. जायते कोश्ट दोग सोंसले उपरांत जेजू खुर्सार मेलो. आतां कसल्या बरवशान आमी जिवचें? कोणाचेर म्हूण आमी विस्वासान रावचें? आतां एकूच आमचो बरवसो, तो म्हणल्यार जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचेर विस्वास दवरून आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक. आयच्या शुभ वर्तमानान भाग्यवन लुकस विचार करता. जिवो आसा ताका तुमी मेल्ल्यांक मदें कित्याक म्हूण सोदतात. जेजू मरतलो आनी पुनर्जिवंत जातलो म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता आनी तें आमी सोत मानता. जेजूक कोश्ट काडून मरूनच जाय आसलो. ह्या पासत जेजून आपल्या सांगाता शिसांक तयार केले. ताणें आपल्या जिवनपणाची गोवायकी दिवचे पासत आपल्या बापाचें कार्य फुडें व्हरूंक आनी नेटान वावरूंक जेजून शिसांक शिकयलें. तांचेर बावार्थ दवरलो आनी बापाचो वावर आपल्या शिसांक दाखयलो. हें सगलें आमी दर एक क्रिस्ती बावार्थी करूंक वावुरता, कित्याक दर दिसा आनी दर एका मिसांत आमी त्याच जेजूक अणभवता आनी आमच्या काळजान ताका शेवता. मागणें तुज्या पुनर्जिवनपणाक आवडे दिवंक आनी आशेन रावंक आमचेशी तूं राव जेजू.